आज 24 तारखेक वर्सांतल्यान एकदां आमच्या म्युन्सिपालिटीचें बजेट आसता आनी आमी ताजे भितर ज्यो गोश्टी कितें आमच्यो मांडपाच्यो आसता कितें वाडोवपाचें कितें देंवोवपाचें कितें करपाचें तें सगळें ठरप आसता मेळून. पूण तेजे भितर जाता मातशें घर्शण जाता आनी म्हजो पयलींच्यान हो विशय म्हजो आवडटो विशय आसल्या कारणान बजेट म्हणटा तें हांव तेजेर भरपूर स्टडी करून येता. फर्स्ट टायम इतिहासान मडगांव म्युन्सिपालिटीच्या आज डिफिसीट बेजून बजेट पास केलें. सादारण 5.5 कोटी डिफिसीट जाल्लें आसा आनी आतां खबर ना म्युन्सिपालिटी फुडें कशें चलतलें आनी कितें करतलें. फॅक्ट जेन्ना लिपोवन मनीस जेन्ना एक सायडी खंयच्यान कितें वाडोवपाक सोदता तेन्ना ह्यो अशें बांदलेली जाता. मनीस म्हणटा तो रियलिस्टीक तेंच्यांनी बजेट तयार करूंक जाय आशिल्लें. हांव तो कितें आसा हाजे भितर चेअरपर्सन कितें आपली तकली घालूं शकता सीओ कितें आमचें तें डिपार्टमेंट जे सगळें आसा एकावंट सेक्शन जो आसा तेंच्यांनी विचार करून हीं कामां करूंक जाय. आमच्या मडगांव म्युन्सिपालिटीक सद्या एकावंटंटूच ना कितलो तेंपूच जाल्लो आसा. हे असले परिस्थितीन हे अशेंच घडणुकी घडत जावच्यो पूण आमच्या सगळ्यांनी विचार करून फुडें बरें करून हाजेर चलूं जाय. आनी आज फर्स्ट टायम हें डिफिसीट बजेट पास जाल्लें आसा आनी ताजें सांगपाचें सारकें कांय ना. म्युन्सिपालिटी चलना हाजो अर्थ असो जाल्लो अपॉयंट करपाची ऑडिट करून खंय तरी आनी तेंचे कडेन हें दिवपाचें आनी कावन्सिलरांनी आपलें सजेशन कितें आसा जाल्यार सांगपाचें. आमी जर रॉंग बजेट पास करून फेवरेबल बजेट पास करचें पडटा रियलिस्टीक सारकेंच बजेट तयार करून पास केल्लें बरें अशें म्हजें मत. खंय अशें तें फाटीं पडटा गणेशान एक तरी म्हाका दिसता तांकां ती पूर्ण भितरली बजेटाच्या बाबतींत नॉलेज ना आनी जे कोणाक मनशांक नॉलेज आसा ते सिरियसली ते करूंक सोदनात. आमच्या एकावंट डिपार्टमेंटांनी हें पळोवपाचें सिरियसली घेवचें. एक वेळेस चेअरपर्सनाक तेजी नॉलेज आसना, चीफ ऑफिसर एक एडमिनिस्ट्रेटीव हेड म्हूण ताकाय आसना. पूण जे कोण फाटल्यान आसात एकावंटंटूच ना हें बजेट अशे पद्दतीन कोण सांगतलो आनी अशें डिफिसीट बजेट पास करचें पडटा. ताजे भितर खंय तरी आमचो इमेज पेड्यार जाता म्युन्सिपालिटी. ना कितें जालां आमी लास्ट इयराचो ओपनिंग बॅलन्स हो हातून कावंट केल्लो आनी तें करून सारकें आमी बजेट डेफिसीट बी सारको दाखयले कडेन आहा. तांचें म्हणणें कशें आहा आनी तातूंत स्पेसिफाय आमी लास्ट मेन्शन केल्ले कडेन आहा. घनश्याम कितें म्हणटा लास्ट करूं शकना पळय हांगा क्लियरली कट आमी मेन्शन बी केल्ले कडेन आसा पळय टोटल रिसिप्ट ऑफ इन्क्लुडींग ओपनिंग बॅलन्स आनी तो एमावंट सारको दाखयता टोटल सारकें दाखयता. आमी लास्ट इयर ओपनिंग बॅलन्स कॅल्क्युलेट करून डेफिसीट दाखयता. आतां तांचे प्रमाणे एक 6 crores रिसिप्ट्स आनी हाजो मेळून एक 6 डिफरंट दाखयता. तो आमी खंय तरी एडजस्ट करता आनी डेफिसीट क्लियर करता. इनकम the receipts and what is the result? What is the गोंयकार एक फिगर आसता ऑफिशियल रिसिप्ट्स आमी दाखयता जवळ जवळ 94 crores रिसिप्ट्स दाखयता 94 crores आनी एक्सपेंडिचर दाखयता आमी 88 crores. सो जवळ 90-80 म्हणजे अरावंड 4-4.5 कोटीचो आमी हें दाखयता सरप्लस दाखयता. कारण आमी एवरी तसो आसता तो 4.5. आतां आमी फक्त कितें रिवायज ऑफ रेट्स केल्ले कडेन तातूंत एखादी तो असो धरून आनी हे फावटी आमी एक 10 crores आनी 2-3 कडेन हेड वाडयले कडेन बजेटरी प्रोविजनच्या कडेन आमी डोर टू डोर गार्बेज आहा पळय वेस्ट मॅनेजमेंटाक एक 5 कोटीचें प्रोविजन केल्ले कडेन आसा. म्युन्सिपालिटी बिल्डिंगाचें रिनोवेशन आहा ताका एक 10 कोटी प्रोविजन केल्ले कडेन आसा. जी म्युन्सिपालिटी बिल्डिंगेचे ऑलरेडी प्लॅन बी सगळो रेडी आसा. एक अवघ्या थोडे जर स्पेशल मिटींग करून जाय कावन्सिला आमकां दवरलो वतलो. तातूंत एक आमी 10 crores एक प्रोविजन दाखयले कडेन आसा फॉर रिनोवेशन ऑफ म्युन्सिपल बिल्डींग. सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटा खातीर सॉलिड जेवण सगळें आयलें डोर टू डोर एजन्सी ट्रान्सपोर्टेशन हें तें आमी अंदू जे डोर टू डोर कलेक्शन आसा पळय ताजे पेक्षा एक स्टेप मुखार वचून 1-1.5 कोटी वाडयले कडेन आसा. कारण डोर टू डोर एजन्सी भितर आमी सगळें ब्लॅक स्पॉट सेम एजन्सी आतां आमी कितें करता रोटेशन कावन्सिलराक रोटेशन धाडटात लेबर धाडटात. ह्या आमी हाजे मुखार आमी डोर टू डोर एजन्सी भितर सगळें इन्क्लूड केल्ले कडेन आसा. वॉर्ड क्लिनींग ब्लॅक स्पॉट क्लिनींग
त्या टेंडरा भितर हितून भितर इनकम ऑलरेडी फायल गव्हर्मेंट एप्रुवला गेल्या आनी ताका लागून हो एक 2-2.5 कोटी तातूंत वेस्ट मॅनेजमेंट वाडटा. तातूंत भितर आमकां ट्रान्सपोर्टेशन म्हणजे गार्बेज जी ट्रान्सपोर्ट केल्ली वता कापडा प्लांटाचेर म्युन्सिपालिटी आनी आमकां जो एक्सपेंडिचर लागता ट्रान्सपोर्टेशन हे तातूंत एक जवळ जवळ 70-80 लाख आनी एक्सपेंडिचर वाडटा. आनी आमी आतां आनी डिसिजनां अशीं घेवंक सोदता कारण जें बेलिंग जाता सनसेटार जे आज जो ड्राय वेस्ट जाता पळय ताचो बेलिंग दिता हो बेलिंगूय आमी आउटसोर्स करपाक सोदता. कारण कशें आसा आमची म्युन्सिपालिटी स्टाफ आतां पळय सोपो आमी कलेक्शन करताले. सोपो कलेक्शन करता आसतना आमी डिपार्टमेंटली करताले. आमकां कांय येनाशिल्ले पयशे. सो आतां टेंडर केलो आउटसोर्स करतकीर आमी 90 लॅक्सा आमचो टेंडर केलो. सो कंपेरिंग टू 50% पसून येनाशिल्लें. सो ता तितली भर आसा जी ज्यो एजन्सीज आमी अपॉयंट करता पळय ह्यो आउटसोर्स करपाच्यो हें म्हत्वाचें. 1-2-3 एक म्युन्सिपालिटीचें रिनोवेशन 10 कोटीचो प्रोविजन आसा. 5 कोटी वेस्ट मॅनेजमेंटा खातीर प्रोविजन आसा. No, almost. रेव्हेन्यू आमी जी GIA मॅपिंग सर्विसी जी आमी सर्वे करतात ते हांव ठामपणे सांगूंक शकता. ऑलरेडी गांधी मार्केट आनी न्यू मार्केटाच्या सर्वेचो रिपोर्ट आमकां आयिल्ले कडेन आसा. टोटल आमचे कडेन कशें आशिल्लें इतलीं वर्सां म्युन्सिपालिटी टॅक्स हें सगळें फारीक करून घेताले पूण आमकां डिटेल डेटा बीज आमचे कडेन नाशिल्लो. आतां काही प्रमाणान गेल्ले 2.5 म्हयन्या भितर गेल्ले 3 म्हयन्या भितर आमचे म्युन्सिपल इन्स्पेक्टर डोर टू डोर सर्वे आनी तांकां हांवें दिल्ले कडेन आसा. पर इन्स्पेक्टर पर दिसा 10 फावटी आमी 10 प्रिमायसीस आयडेंटिफाय केलो. हो रिपोर्ट 2.5 म्हयन्याचो जवळ जवळ 5,000 प्रिमायसीस 4,500 प्रिमायसीसचो रिपोर्ट आमचे कडेन आसा. कळ्ळें डिटेल रिपोर्ट आसा. हांव आतां तुका सांगूंक शकता की गेल्ले 2.5 ते 3 म्हयन्या भितर म्हजी इन्स्पेक्टरांनी 2.5 ते 3-4 हजार प्रिमायसीस आयडेंटिफाय तातूंत कोणें लायसन घेतलां कोणें लायसन हाजो बेनिफिटूय म्हाका कसो जालो पळय. गेल्ले 3.5 म्हयन्याक 3-4 म्हयन्याक आमकां सॅलरीक व्हडलोसो प्रॉब्लेम जाल्ला. कारण हें केल्लें कारण आमी शोकस थंयच्या थंय इश्यू दिता. फॉर एग्जाम्पल प्रसाद बाबालें शॉप आसा फातोर्डा खंय धर शॉप आसा आनी ताणें ट्रेड लायसन काडना इल्लीगल धंदो आमची इन्स्पेक्टर ताका थंयच्या थंय शोकस नोटीस दिल्ली कडेन तो येता आनी 4 दिसांनी ताणें ट्रेड अशें करून आमकां गेल्ले 4 म्हयने सॅलरी बिलरी व्हडलोसो जाल्यार आमी कितें प्रत्येक हेडाचे पयशे हांगसर ट्रान्सफर करून आमी सॅलरी करताले. ह्या 4 म्हयन्यान आमकां तो व्हडलोसो प्रॉब्लेम जावना. आनी म्हाका दिसता येणाऱ्या काळांनी बी जे GIA सर्वे बेबीन जाल्या आमकां डिटेल रिकॉर्ड कोणाक मेळटलो की कोणें ट्रेड लायसन घेतला ताजें टोटल डिटेलिंग ताणें काडलां. टोटल ऑलमोस्ट गांधी मार्केट आनी न्यू मार्केटाची टोटल GIA मॅप सर्विस जाले कडेन रिपोर्ट ताणें आमकां सबमीट केले कडेन आसा. आनी वॉर्ड वायजूय चालू आसा. सद्याक एक 2-4 वॉर्डांनी तांचो कंप्लीट जाला. बाकीचे टोटल 25 वॉर्डां तांकां एक्चुली टार्गेट दिल्लो 31 मार्च पर्यंत टार्गेट दिलो. पूण इतली कॉम्प्लिकेशन आसा थोडे लोक दुकानार गेल्यारय दादागिरी करपाक येतात. म्हाका कितलेशे दादा कोण तूं कितें आयला तुका कितें जाय आपलें अशेंय करतात. लोक अशें विचारतात कोण तुमी भाऊ तूं कितें हाडली मागीर ते कितें करता आपलें कार्ड दाखयतात आनी गव्हर्मेंट सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्कीम ती ते दाखयतात आनी मागीर ते सर्वे करतात. कळ्ळी. आनीक टोटल समज जर आमी डिटेल डेटा आमचे कडेन मेळ्ळो हांव कावन्सिला मुखार हो डेटा घेवन तांकां मागीर दवरतां. हाजे वयल्यान आमकां कळटलें आनी हे तशें समज जालें आनी आमी फीज बी तातूंतल्यान खुबसो आमचो आमी सेल्फ डिपेंडंट म्युन्सिपालिटी जावंक शकता.